मोगाचेनो साहिबिनेच्या लदिनेच्या नियाळाक तुमकां मोगाचो स्वागत. लदिनेंद आमी मोरयेक मोगा पात्र माये म्हूण उलो करता. ह्या संवसारांत नीज मोग आवयचो, हातून कसलो सदभाव ना. आवयचो मोग उतरांनी वर्णूंक असाध्य. आवयच्या मोगाचें ऋण फारीक करूंक साध्य ना. आवयच्या मोगाक कितले फाटी दिल्यारी ते उणेंच. कित्याक ती आमकां आपल्या कुसव्यांत वावयता, जल्म दिता, बसता आनी वर्त्या रितीन आमकां सांबाळटा. हे सगळे ती निस्वार्थी मनोभावान करता. आमकां जल्म दिल्ली आवय आमचो उदार मनान मोग करता आनी आमी तिचो फाटी मोग करूंक फावो. मोगाचें न्हू, त्याच परी आमची सर्गींची आवय आमचो आनिकी वर्त्या रितीन मोग करता. कित्याक मोगाचे प्रतिरूप जावन आसल्या आपल्या पुताकच तिणें आमकां दिला. एक मासूम चली तरी देवाच्या कुशेक कल्तीमान तिणें घाली. जायते संगती तिका समजूंक नात तरी तिणें म्हळें, हांव सरस्पुराची साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तस घडयेंत हांव आपल्या सगळ्या जिणेंत तिणें देवाची खुशी पाळली आनी पातके मनशा कुलाक सोडवून हाडच्या योजनांत तिणें आपलो भरपूर सहकार दिलो. तिच्या ह्या मिसावांत सिमियोन प्रवादीन प्रवाद केल्ले परी दूख एके धारीचे तलवारी परी तिचे काळीज फापसिले. विशेष जावन आपल्या कश्टा मरणा वेळार तिणें आपल्या पुताच्या कश्टा मरणा वेळार तिणें जायते सोंसले. पूण मोरयेन हे सगळे आपल्या आमच्या मोगा खातीर आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो. संवसाराच्या सोडवणेंत विशेष पात्र केल्ली मोरी अजुनी तरी क्रियाळ जावन वावुरता. विशेष जावन पातक्यांच्या परतवणे पासत देखून मोरी माय आमच्या मोगाक लागून जायत्या जाग्यांनी दिश्टेक पडल्या. जावंक पुरो लुर्द, फातिमा, गावदालुपे, वेलंकनी इत्यादी. ह्या सर्व जाग्यांनी तिणें दिल्लो संदेश एकच, पाताक रडा, जिणे बदला आनी कळनासतना मागणें करा. विशेष जावन रोजारीचो तेर्स म्हणा. देखून अंकवार मोरी आम्हा सर्वांच्या मोगाक पात्र जाल्ली माय. तर मोरयेच्या भक्तीपणा मुखांतर आनी आमच्या शेगुनी जिणे मुखांतर तिचे दय आमकां आसलो मोग आमी दाखोवया. आमेन. Sita